Pao Mai, Pao Mai, Yo Mai, Yo Mai, Ge Amka Tuja's Kopan, Ge Amka Tuja's Kopan. Pao Mai, Pao Mai, Yo Mai, Yo Mai, Ge Amka Tuja's Kopan, Ge Amka Tuja's Kopan. Mai, Mai, aku di bolole, Rani Sorga Sansarache, Rani Sorga Sansarache, Sodats आमच्या मोगान लासतेली, सदांच आमच्या मोगान लासतेली. सांडू नाका माय मोगाची. Pao Mai, Pao Mai, Yo Mai, Yo Mai, Ge Amka Tuja's Kopan, Ge Amka Tuja's Kopan. Pao Mai, Pao Mai, Yo Mai, Yo Mai, Ge Amka Tuja's Kopan, Ge Amka Tuja's Kopan. खोथावीण काळजा मारयेच्या, तुझ्या पुताक बुजूंक, तुझ्या पुताक नमस्कार करूंक हे सांजे आमी आयज नव्यान आयल्या. माये तुजो पूत भोव काकलुतीचो, तुजो पूत मोवाळ दोयाळ, तुजो पूत माये राखणदार. खोथावीण काळजा मरयेच्या, आमचे पासत विनंती कर, थोडोसो वेळ तुझ्या पुताच्या पांयाशी आमी सारतना आमी जण एकलो निश्कळूंक जावं, आमी जण एकलो खोथावीण जावंक, जेजूक नमस्कार करून परनिपाट करून आमचें जिवीत बदलूंक मारये आमकां फावो कर. Pray for us, O Mother. We, your children, who have come this evening once again to adore and worship your Son, may be like Him, pure of heart, sinless, immaculate in our lives. Your Son Jesus, O Mother, is pure, is holy. Your Son, O Mother, is our Savior. Your Son, O Mother, is merciful.
And this evening we are at His feet once again to worship Him and adore Him through the Immaculate Heart of Mary. O Jesus, accept our adoration, accept our worship offered with humble and contrite heart. जेजू मोगाळा, आमचो नमस्कार, आमचो पोरनीपाट मानून घे. आमची काळजां खोथावीण कर. आमची मान भागावन ह्या वेळार सगळीं आमी तुका नमस्कार करता. जेसु 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 शांतीची तुझोर आमचे भितर. शांतीचे तुझोर आमचे भितर. सौदास ती वावती दवर. सौदास ती वावती दवर. जेसु 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 जेसु. काळजाची शांती आमची शक्ती. काळजाची शांती आमची शक्ती. दिस राती आमका तू दी. दिस राती आमका तू दी. जेसु 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 जेसु. बापाची शांती आमचेर रोखय. बापाची शांती आमचेर रोखय. झुजाची मोडा उपय. झुजाची मोडा उपय. जेसु 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 जेसु. शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय. शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय. सासनाचे शांतीक पावय. सासनाचे शांतीक पावय. जेसु 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 जेसु. जेसु 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 जेसु. जेसु 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 जेसु.
निष्कळोंक काळजा वरवीं मनीस जाल्ल्या जेसू, तुज्या पांयाशी आमी आसा. पातकाचें खोत दुनिया आमचें निष्कळोंकपण विभाडटा. जण एकल्याक आमकां आमच्या सर्गीच्या बापान निष्कळोंक पवित्र खोतावीण रचल्या. मूळ पातोक बोगसून आमकां निष्कळोंक केल्यान नवो जोल्म आमकां दिला आमच्या बावतिजमान. निष्कळोंक काळजाचे मारये वरवीं जल्मल्ल्या जेसू, खोतावीण जिवीत जिवंक, पवित्र जिवीत जिवंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यान. O Jesus, born of the Immaculate Heart of Mary, here we are, created in the image and likeness of God Himself, created again, born again in the sacrament of baptism, washed away from our original sin, made anew and sent. Here we are at your feet, stained with sin, stained with temptations and concupiscence, stained with the dirt of this world. Here we are. ही पळय तुजेशी आसा, तुज्या पांयाशी घायाळ जावन, पातकाचे खोत लागून, ताळणीन सापडून जेसू तुज्या पांयाशी आमी आसा. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ही उतरां म्हणून आंकवार मारीन तुका आपल्या कुसव्यान घेतलो. पातका विणे संभवल्ली, पातका विणेंची येली, निष्कळोंक जिवीत तिचे. आपल्या पुताक निष्कळोंकपणान वयर काडलो. पवित्र घोराबो, निष्कळोंक घोराबो, पातका विरेत घोराबो. ह्या घोराब्यान जेजू तुजी वाड जाली. देवा मुखार आनी मनशा मुखार जाणवायेन, पिरायेन आनी देव भिरांतीन तूं वाडलोय. काय बरें तें जिवीत निष्कळोंकपणाचें. पातोक जरी तर नासलें जाल्यार काय बरें जावपाचें. So nice it would have been if there was no sin. So nice it would have been if there was no temptation. But the fact is, there is temptation, there is sin, there is devil. But the better news is that there is Jesus. There is victory over sin and death. There is victory over temptation. ओय जेजू सोमिया, खरेंच काय बरें जावपाचें पातोक नासलें, ताळणी नासली जाल्यार. पूण खरेपणी पातोक आसा, ताळणी आसा, देंवचारूय आसा. पूण त्याहून व्हडली खबर आमकां जेजू आसा. पातकाचेर, मरणाचेर जैत व्हरूंक जेजू आसा.
जेसू आमी जण एकलो निश्कळूंक जिवीत जिवंक पवित्र जिवीत जिवंक आमकां उलो मारला. सगळीं आमची पातकां बोगोस. आमी चुकल्या, आमी पडल्या, आमी ताळणेक सांपडल्या. जेसू, we have been entangled in so many wrong things. We have been trapped in sin. Wash away our sins, Lord. Forgive us. Have mercy on us, Lord. बोगोस आमकां जेसू, आमकां निवळ कर, निश्कळूंक कर. निश्कळूंक जिवीत जिवंक आमकां तुजी घोटाय आनी बळ दी. बावतिजमान निश्कळूंक जाल्लें जिवीत दोनया पातकान बुडलां. ह्या वेळार आमी जण एकलो ओगीच रावन जेजूचेर नदर दवरून एक ल्हानशी नदर, इल्लीशी नदर आमच्या पातकी जिविताचेर मारुया आनी बोगसणें जेजू लागीं मागुया. काकलुतीचो जेजू आमकां बक्षितलो. दयाल देवा काकलुतीच्या बोगुस बापा मोगाच्या पापोय म्हणून आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ए जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपात येता. सोर म्हज्या पातकां काटाळटा आयच्यान ती सगळीं जाणटा. ए जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पातकां काटाळटा आयच्यान ती सगळीं जाणटा. भुरग्यांनी कितेंय चूक करीत जाल्यार आवय बापायचें काळीज दुखता, तें पिंजता, भाल्यांनी तोपता. भुरगीं आवय बापायच्या उतरा आड जियेत जाल्यार आवय बापायचें काळीज फुट्टा, रोडटा, दुखवता. भुरग्यांच्यो वाटो वायट रस्त्यान वचत जाल्यार आवय बापायचें काळीज खोंती बरीच जाता. देवाक विनयता, सगल्याक सोदता. आमी चुकल्या दुनिया तेन्ना आमच्या आवय बापायचें काळीज दुखलां. आमी चुकल्या तेन्ना दुनिया आमचो बाप सर्गीचो कश्टवला. नव्यान जेजू बरोबर खुशार कश्टवला. आमच्या पातकां पासत, आमचे चुकी पासत हे जेजू काकलूत मागता. ए जेजू हांव काकलूत मागता दितलो म्हणपाक येता.
सुरमोच्या पातकां काटाळटा आयच्या ती सगळी जाणा हे जेजू हांव काकूट मागता नी दोलोय मुर्गात येता सुरमोच्या पातकां काटाळटा आयच्या ती सगळी जाणा सुरमोच्या पातकां काटाळटा आयच्या ती सगळी जाणा साक्रामेंतान रावलेल्या जेसू, मनीस जावन तूं ल्हान भुरगो आसलोय, ल्हान भुरगो कसो तूं वाडटालोय, तुज्या आवयचें बापायचें उतर आयकतालोय, तांचे बरोबर वावर करतालोय, फेस्ता परबांनी वांटो घेतालोय, देवाची खुशी करतालोय. लुकाच्या शुभ वर्तमानात जेसू देव मंदिरान परबीच्या दिसा गेल्लो, सांडलो, ताची सोद करूंक मारिया आनी जुझे परत्या पांयांनी जेरुसल्याक गेली. हीच घडणी जेजूच्या जिविताची पवित्र पुस्तकांतली आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार दवरुया. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? देव मंदिरान सांडलेलो जेसू 3 दिसां उपरांत मेळ्ळो आनी आपल्या आवय बापायक खालतो रावलो. तांच्या सांगाताक नाजारेताक गेलो.
देवा मुखार आनी मनशा मुखार जाणवायेन पिरायेन आनी देव भिरांतीन वाडलो. खोतावीण काळजा मरयेच्या भुरगो जेजू उलयलो तें तूं समजूंक ना. खोतावीण काळीज भाल्यान तोपलोल्या सारकें जालें आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तुवें तुज्या काळजान गुंतून दवरल्यो, सांबाळून दवरल्यो. खोतावीण काळीज मोना प्रमाणे समजना जाल्यारूय देवाक आपलें काळीज उबारता. देवाच्या हातान आपणाकूच पेटयता. Even though you did not understand, you could not comprehend what that little son was saying, you kept all this in your heart and raised it up to your Father in heaven, surrendered it to Father in heaven, and you could stand all types of hurts or pressures. खोतावीण काळजा मारयेच्या सगळे तरेची दुख कोस्ट स्वर्गीच्या बापाच्या हातान घालून तुज्यान सोसूंक जाली. यू सरेंडर्ड. आयज तुज्या काळजाची ऊब आमकां नव्यान जाय. निश्कळूंकपण तुज्या काळजाचें आमच्या काळजाक आमच्या जिविताक गरज. पवित्रपण खोतावीणपण तुज्या काळजाचें आमच्या काळजांक आमच्या जिवितांक भोव गरजेचें. जेन्ना हो संवसार वायटान भरला, दुखान रडटा, दुयेंसान कोश्टवता, माये आमचे भोव मोगाळ, तुका आमी उलो मारता, आमकां तुज्या पुताशी पावय. पातका वरवीं आमकां उडून वचूंक दिवं नाका. निराशीपणांत आमकां साणूंक दिवं नाका. माये भोव मोगाळी, तुज्या पुता सारकी आमकां कर. जायती मागणी आमकां आसतली. भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वेळार माग खोतावीण काळजाचे विनवणेन जेजू लागीं माग. थ्रू द इंटरसेशन of Immaculate Heart of Mary, pray, ask. Jesus listens to us. मारिया आमची मोगाल माय, मारिया मोजी मोगाल माय. आज तुजे लागीं हांव मागताना आमचें जिवीत तुज्या मुखार घालूंक सोदता. तूं दोयाल हुस्केन बोललेली मोगाळ काळजाची आमची आवय. तुका आमचो हुस्को आसा, तुका आमचो मोग आसा. आमी कितेंय वायट करीत जाल्यार तुजें काळीज दुखता. पूण हें आमकां समजून येना.
आज ह्या संवसारांतली इतली वायट परिस्थिती आसून पासून आमी पातकाचे पावल मारूंक फाटीं सरोंक ना. आमच्या काळजान राग आजून आसा, दुस्मानकाय आजून आसा. कोणाकूय बोगचपाक आमी सोदिना. कालचीच मदली राती जो अपघात गोंयान घडला तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. गन शूटआउट, एकल्याचो जीव काडून घेतलो. मारे म्हजे माये, तुजे लागीं हांव आयज मागतां. तुज्या पुता लागीं तूं विनंती कर आनी आमकां पाव म्हूण माग. ह्या संवसारान आमी जियेतना एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाक आदार दिवन जशी तूंच आसली एक हुस्क्यान भरलेली मोगाळ काळजाची उस्तरी, तशेंच आमी जावंक. आमकां गिन्यान दी म्हूण, आमकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं विनंती कर. विनंती कर माये, तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या स्वर्गी देणी. विनंती कर माये, तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी सोडूच्या स्वर्गी देणी. Disappointment, निराशेपण. Lord, there are many of us who have lost our way. We are lost, facing disappointment. Some of us are stuck in that same hole. We can't come out, facing disappointment day after day. Then there are some who may have something good going on for them, but due to some circumstance are facing some trials or disappointment in their lives. Our Lady, Mother of Jesus, we ask of you to pray for all these people, to be the comforting voice in their head, to tell them not to be disappointed. There are good things coming. Trust in the Lord. Do what is good. Believe in Him. Wipe all their worries away
and help them to see the happiness in life. Marie Cernodor Maro आमचे मागणे ऐकून घे माये चरणोदर मारो आमचे मागणे ऐकून घे मारिया म्हजे माय स्वर्गार आनी संवसाराची राणी माय तुज्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल माय तूं सदांच हुस्क्यान भरलेली आवय माय जी तुजी भुरगीं वायट रस्त्यान गेली जाल्यार तुका जाय ती दूख भोगता माय जे भुरग्यांक माल लागलो जाल्यार तुजें काळीज दुखता माय अशें आमकां सगल्यांक मायेत दर दिसा दर घडयेक माय आमकां तुजो आदार दे माय हुस्क्यान भरलेली आवय तूं माय जे काना गांवान उकले न्हवऱ्याक त्यान सोरो सोंपलोलो माय तुज्या पुता कडेन तुवें विनोती केली माय बाबा ताका सोरो ना असल्यो गरजो जायत्यो तूं पळयता माय आनी आमकां एक एकल्याक तुजो आदार तूं दिता माय तुज्या पुता कडेन मागून आयज मोगाळे माये आख्ख्या संवसाराक माय एक काळोख पडला मारे काळ पिडा भितर सरल्या माय जायतीं आमची भाव भयणां कश्टवतात भाव भयणां मरण सोंपल्यांत हॉस्पिटलांनी आसात माय तुज्या पुता कडेन माय विनोती कर माय आनी सगळी पेश पिडा ही पयस कर माय तुजो आदार आमकां दी माय सगळ्या दुकान कश्टांनी तूं आमचो आलाशिरो जाय माय सगळ्यांक आमकां तूं राख आनी सांबाळ तुजे विंगेन आमकां घे माय दर दिसा दर घडयेक तुजें मागणें करूंक तुज्या पुताचें मागणें करूंक आमकां हो सोय मेळटा तेन्ना ओगडाय ना जावंक तुजे मागण्याचें एक गोट हातियार माय मागण्या वरवीं आमच्यानी कांयच करूंक जायना मागणें जावन आसा आमचो आदार घोटाय हे सगळ्या वेळार तूं आमच्या आदाराक पाव माय मोगळा जेजू हांव जाणा मोगळा जेजू तुजी आवयची मागणी तूं केन्नाच फाला दवरिनाय विनोती कोर मोगळा जेजू आनी सगळ्या संवसाराक सुटका दी म्हूण मागता माये माये मोगाळे तूं आमकां पाव गे तूं आमकां पाव आनी काकृत आमची काकृत आमची
मारिया आमची आवय, आयज तुज्या पांयां सरशी आमी आसा. कितलें दयाळ काळीज तुजें. आपल्याक उणेपण बघून एके आवयचे परी, जशी एक आवय आपणाक उणें करून आपल्या भुरग्यांक दिता, तसोच तुवें आपल्या पुता जेजूक दिलोय. एक आवय आपल्या भुरग्यांक फावो त्या देण्यांनी भरता, कांयच उणें तांकां करिना. आनी आयज आमी सुभागी, कारण ह्या वेळार जेजू आमकार बापाच्या आसऱ्या खाला आमी मागता. असो एक आयज सगल्यांकूच मेळना, पूण आमकां फावो केला. देखून आर्गां दिता सायबीण माई, आनी तुका वाखाणटा सायबीण माई, कारण तूंच आमकां राखता. कालके रातींतली फांतया बरी तूं, आख्ख्या संवसाराक सुर्या बरी तूं परजळटाय. आयज आमचे थंय जायतीं जाणां आपल्या खातीर माग म्हूण विनोती करतात. तर आयज हांव विनोती करता सायबीण माय, जी कोण आपल्या खातीर मागूंक सांगतात, तांची मागणी तूं आयकून जेजू वरवीं आमच्या बापाक पावय. आनी तुजो पोरजोळ ह्या काळके रातींत फांत्या पोरी आमकां दी. खोतावीण काळजा मारयेच्या, भुरग्यांक कितेंय दुखलें जाल्यार, भुरग्यांक कितेंय आडकोड आसा जाल्यार, भुरग्यांक कितेंय सोतायता जाल्यार तीं धांवन आवयशीं येतात. तूं आमची आवय. एक गोंयकार कसो, एक भारतवासी कसो माये तुज्या पांयांशी धांवन येता. म्हजी दूख, म्हजे दुबाव घेवन येता. आय रन टू यू, ओ मदर, to pray for us to your son. बो करून आमच्या राज्या पासत, आमचें राज चलोवप्यां पासत माये एकार एक कायदो आमच्या राज्याचें निसंटन करपा सारके येयत आसात. उदरगतीच्या नांवान आमचें दायज लुटून काबार करपाचे प्रकल्प फुडें सरत आसात. माये आमचो सरकार ह्या वस्तूंक दोळे धांपून कुड्डो जाला, देखून तुजेशी येता. माये आमचो सरकार आमचें आयकना. आपणाक जाय तसले कायदे कितलेय लोकांन ताचेर निषेध मारल्यार पासून दुखडून ते फुडें व्हरता.
माई तुज्या हातान घालता. हे जे कायदे आमचो सरकार काडटा, भोव करून हो नवो कायदो द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज बिल 2020 जो मार्चाचे 12 युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग हाणें घातलेलो आसा. तो घडी कायदो जावंक शकता. तो कायदो जायत जाल्यार माई आमच्या गोंयान आमचें राज्य उरचें ना, फांटलें. आमच्या राज्यान ह्या मेजर पोर्ट ट्रस्टाचोच आनीक एक राज्य कशें जातलें. आमकां आमच्या राज्याच्या नागरिकांक ह्या दर्यांत, हे न्हंयेंत जी भांडारां आसात ताचो आनंद घेवंक घडये फावो जावचें ना. जायत्यो बंदी आसतल्यो आनी ह्या पासत माई आमकां हे कायदे नाकात. असले कायदे उदरगतीच्या नांवान फकत थोड्यांक फायद्याचे जातात. एके भाशेन थोड्यांकूच आपणाची गिरेस्ताय वाडोयत रावंक आधार करतात. तसले कायदे माई आमकां नाकात. गरीब लोकांक, थोडाव्या लोकांक चिड्डून उडयतले असले कायदे आमकां नाकात. उदरगतीच्या नांवान आमची सृश्टी निसंटन करतले माई आमकां कायदे नाकात. हो कायदो जो जावपाचो आसा, जो बिल कसो इंट्रोड्यूस केला, तुज्या हातान माये घालता. तशेंच आमची रानां वनां, वेस्टर्न घाट्स हाचेर जे प्रकल्प करूंक परवानग्यो दिल्ल्यो आसात माई, त्योय तुज्या हातान घालता. आमकां समजना, आमच्यान जायना, तूं माई तुज्या पुताशी तें दवर. जेजू सगळें जाणा, तरी पूण माई तूं ताका सांग, जशें त्या काना गांवांत तुवें सांगलेलें, पुता तांचो सोरो सोंपला. तुजें उतर माई, तुजो पूत जेजू आमचो सोमी खाला उडोवचो ना. आमचे पासत माये विनंती कर. आमच्या राज्याच्या आनी आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांक, कायदो करप्यांक तुज्या हातान घे. जेजूच्या हातान तांकां दी. आमकां राख आनी सांबाळ. आमचें माणकुलें गोंय राख आनी सांबाळ माई. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमची गांवची शहरांतली आयगे घालती ही मिळोनी. हो संवसार जेन्ना कोरोना व्हायरस, कोविड-19 पॅन्डमीक हातून घुसपल्लो आसा, आमच्या पाप साहेबा बरोबर ह्या मागण्यांत आमी एक जाता. माई तुजे वरवीं आमी मागता, तुज्या पुताशी आमचें मागणें पावय. पाप साहेबाचें सांगाता हे मागणे हे पिडे वेळार माई आमी उबारता. वो भगवंत अंकवार माईक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे काल आमी आसरो घेता देवाची भगवंत माई. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार
संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला. आमी तुज्या गोपांत उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकुळसार नदर आमचेर घाल. भो भगिवंत आंकवार मारये, दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदन करतल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना. तसल्या मेल्ल्या खातीर रडतल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेसांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसळणी वटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुभावी फुडारा विशीं हुस्को काडटा तांकां बोरवशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें ओड संकोश्ट सोंपूंक आनी बोरवसो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुळतेच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरोन गेलोल्यांच्या कुटुंबाक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विश्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्शींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशीन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गुंवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विश्वासी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जोळीत व्हरूंक वैज्ञानीक मोलार वावर करतल्या भावा भयणीची मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी जिविताचो मुळाव्यो गरजो शाती पावूंक आदार जाय आसलोल्यांक जणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवं शिकोर. आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंती मारये, झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करचोंचे सुवातेर फुडाराक असली ओड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदबावर करूंक पयशे करसूंक आमची अंतस्करणां जागय. भोवमोगाळ माये, आमी सोगोट एक भोव ओड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंताची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्यो. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन धिरादेक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवतल्यांचे बुजवणे, तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात फाटलावून हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनवती कर. आमचे यात्रेंत तारुणाची आनी बोरवशाची कुणा कशी तूं परजळताय तर आमी तुका शारोणा येता. एकूणवाळे मोगाळ आनी दुलोब आंकवार माये. आमेन.
जेसू मोगाळा खोतावीण काळजाचे मारये बराबर हो वेळ तुजे सांगाता आमी सारला. तिचे विनवणेन आमची मागणी आयकून घे आनी ह्या वेळार आमी आमचे हात उक्ते करून दिमीर रावन तुजो आशिर्वाद घेता. आमकां तुजो आशिर्वाद दी. Mogan caris lastai amche disai babo amka tuje kurpeche devo coração marice odmiak meu tole suk sorgice devoção que coração marice odmiak meu tole suk sorgice mogan caris lastai amche disai babo amka tuje kurpeche devoção coração Jesus odmiak meu tole suk sorgice devoção coração Jesus odmiak meu tole suk sorgice. Zogat amchi adaritu Soglia gamka dussahalu Bessam galgi dulgorabiat Son constantly sodas nivar Bessam galgi dulgorabiat Son constantly nivar Urbe borisai bini Ami duci uskrot buni Gotarige mai amka Tuja diram sambar sodas Urbe borisai bini Ami duci uskrot buni Gotarige mai amka
तुझ्या दिराक सांबाळ सदा